dombra poros morto, sorbes morace modi, sobra poros ut morte, devacha dombra zoduya, tacha mondiran zumuya, devacha dombra zoduya, tacha mondiran zumuya. Isto nas polsa, sobirașa tu-i zomda, e canzalea murgotu, anul moliti monta, devacha dombra zoduya, tacha mondiran zumuya, devacha dombra zoduya, tacha mondiran zumuya. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार. जायतो पावस पडलेलो आसतनाय आमी ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्या पावसाची परवा करिनासतना हो आमचो समुदाय जेजूचें आसणें आज आमचे मदें भोगुया आनी बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक दान मनान आमकां आदार दी म्हूण मागुया. आज हे मिसांत बेलिंदा फेर्नांदीस ही आमची भयणी बसत आनी तिची बरी भलायकी बसत मागतना क्लाउदिना गोन्साल्वीस आपलो वाडदीस संभ्रमता आनी एडिसन सिल्वेरा हो भुरगो आपलो वाडदीस संभ्रमता तांचेय पासत आमी मागुया. तशेंच आमच्या पिरगोजींत आज काल सांत थेग ब्रादर्स आसात. एक ब्रादर डिकन शेल्डन डिसोजा गांवान सालोई साल्वादोर दो मुंदू आपली डायकनेट मिनिस्ट्री करूंक आमचे मदें तो आसा. आब्रिलपुऱ्यान आसतलो. मागीर आमचे थंय दोग पिलारचे ब्रादर आसात. मांतुएशा फेर्नांदीस म्हूण थर्ड इयर थियोलॉजी करता पेडा मडगांवचो पिलार संस्थेचो. तशेंच बिस्वाजीत दास कृष्णनगर डायसीज वेस्ट बेंगॉल सेकंड इयर थियोलॉजी करता. ते आमचे बरोबर आसतले. आब्रिलपुऱ्यान आमच्या गांवांत तांकां पाठयल्यात. तांच्या वडिलांनी हो गवळीक अनुभव घेवंक आमचे फिरगोजेचो आनी आमचो आमी तांकां मागीर मोगाचो येवकार दिता. आनी तुमकांय विनंती हे तरणाटी ते एक जाण शेल्डन मांतुएशा आनी बिस्वाजीत फुडाराक यादनीक जातले. आमी तांचे बसत मागुया आनीक आमचोय तांकां सहकार आनीक बरें उतर तांकां आमी दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी साद्या कालाचो 14वो आयतार पाळटाव आनी आयचो विशय वचात जेजू प्रवाद्याक जिवितांतल्यान पुरगोटात. आमच्या पवित्र स्नान दिसांतावन आमी दर एकल्याचें कार्य आनी हावेस जावन आसा जेजूक पुरगोटपाचें. ताका पुरगोट्टली जाल्यार ताका आमी जाणा जावंक, ताका आमच्या जिवितांत आपणावंक आनी ताका आमी मान दिवंक गरज. वळखता जिवीत जाणा जाता आनी मनशाक मान दिता तो मनीस ताच्या जिविताचो पुरगोटणार जाता. आयज आमी ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेतना पवित्र पुस्तक आमी वाचूंक, जेजूचे शिकोवणेन आनी बरे खबरेन आमी गिरेस्त जावंक आनी आमच्या जिविताच्या सुरवणदाराक आमी मान दिवंक आनी जिविताच्या सगळ्या घोडीदान आनी परिस्थितीन मोदें आमी जेजूक पुरगोट्टली पाटलावदारां जावंक हे समोर आमकां बापाची कृपा मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक आमी पातची म्हूण ओळखून देवाचे आनी एकामेकाचें बक्षणें मागून मिसा बेटीक तयार जावया.
सगळीं बरोबर हांव पातकी पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा घडिलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड सौभाग्यवन सदांच वार मरी सगळ्यां देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव मेळिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवाक सोरपोतवेदार देव आमची काकूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया आमची एक एकल्याची मागणी बापाक उबारुया भोव करून पिळेंत आसलेल्या बसत मागुया आमच्या भुरग्यां बसत मागुया आनी आमच्या दूर एका तालगांवच्या कुटुंबाक बापाक उबारुया. मोगाळ बापा पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. तुजी भुरगीं कशीं आज ह्या मंदिरांत आमी जमा जाल्या तुज्या उतरान आनी तुज्या पुताच्या जेवणान आमकां पोस आनी सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फाव कर. आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक देवाचें उतर आयकुया.
पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी ओतम्यान म्हजे भितर येवन म्हाका उबो केलो आनी तो म्हजे कडेन उलयता तो हांवें आयकलो. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, हांव तुका इस्रायलाशी म्हजेर फितुरी केल्ले पोरजेशी धाडटां. ती आनी तिचे पुर्वज आजून पुर्यान म्हजेर कोलपोल्यात. तांच्यो पूत धुवो आपल्या वादाच्यो आनी दारूण जाल्यात. तांचेशी तुका धाडटा. तांकां अशें सांग, सोरेस्पोर ओमकें ओमकें सांगता. ती आयकूं ओ ना आयकूं. आपणा मदें एक प्रवादी आसा म्हूण त्या फितूर गोरण्याक घुमून येतोलें. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सोरेस्परा आमची काकूत कोर, तुजेरूच आसा आमची नदर. म्हणुया, सोरेस्परा आमची काकूत कोर, तुजेरूच आसा आमची नदर. सोर्ग तुजें ठिकाण, थूंय म्हजे दोळे तुजेर उबान लायता. जशे चाकराचे दोळे आपल्या दोनयाच्या हाताचेर गोट लायलोले आसतात. जबाब, सोरेस्परा आमची काकूत कोर, तुजेरूच आसा आमची नदर. जशे चाकोनीचे दोळे आपल्या गोरकान्नीच्या हाताचेर गोट दवरलेले आसात, तशेंच आमची नदर सोरेस्परा आमच्या देवान आमची काकूत कोरिसोर ताचेरूच लायलोली आसा. जबाब, सोरेस्परा आमची काकूत कोर, तुजेरूच आसा आमची नदर. काकूत कोर सोरेस्परा आमची काकूत कोर. मनीस आमची एकदम चोड बेपरवा कोत्तात. खरेंच आपलीच बोडाय दाखयतल्यांच्यो मस्कोऱ्यो गोरवान फुगलोल्यांची बेपरवा आमकां एकदमूच भोगूंक पडटा. जबाब, सोरेस्परा आमची काकूत कोर, तुजेरूच आसा आमची नदर. भाग्योन पावलून कोरीतकारान बरयल्लें दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, इतलें उटम प्रकसने पासत हांव गोरवान फुलोना जावंक म्हाका स्वताक म्हजी कुडीक दिला एक कांटो. हो कांटो सैतानाचो एक दूत. हाचे विशीं 3 फावटी प्रार्थना करूंक तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सुम्यांक मागलें. पूण ताणें म्हाका अशें म्हणलें, म्हजी मजत तुका पुरो, कित्याक असोतायेन म्हजें बोल सोंपून नायन दिसून येता. देखून क्रिस्ताचें बोल म्हजें सवें वचच्याक कुशेन म्हजें असोतायेची व्हडवीक कोत्तलो. म्हणटोच क्रिस्ता खातीर म्हजें असोतायेन ओकमानांनी, ओतोडण्यांनी, दुमाल्यांनी आनी मोल्यांनी हांव मुरगोडटां. कित्याक जेन्ना हांव वसोत तेन्ना हांव सक्तीवंत. देवाचें उतोरें. देवाचे उरकार. सगळीं उबी रावया. उद्गाराक आमी गायन गावया. B9 पान 25. B9 पेज 25 आमी 6 श्लोक गावचो. Bogi,
सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजू थंयचो भायर सरून आपल्या गांव घरा गेलो आनी ताचे शिसूय ताचे बरोबर गेले. सोनवार पावतोच तो देवस्थानांत शिकोवंक लागलो आनी सबार जाणां ताका आयकून ताचे शिकवणे विशीं अजाप जावन म्हणटालीं, हें सगळें हाका खंयचें आयलें आनी हाका दिल्या ती जाणवाय कसली आनी ताच्या हातांनी घोडटात ती विजमितां कसली. हो तोय न्हय गाय मारयेचो पूत. आनी तांचे विशीं तांचें मन घुस्पतालें. जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक फकत आपल्या गांवांत, आपल्या गोराब्यांत आनी आपल्या सोयऱ्यां दायऱ्यां मदें मान मेळना आनी तुवें कसलेंच वीजमीत करून ताका मौन जालें ना. पूण थोड्याच वायटकारांची रात दवरून ताणें तांकां बरी केली आनी तांच्या अविस्वासा विशीं ताका अजाप दिसलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणली तुका क्रिस्त. भयणी भावांनो, तुमचे बरोबर धाकटुली विसव घेवन हांगा येवंक खुशालकाय. हांव कॅनडा आसलो तेन्ना म्हज्या भावा सांगता, एक पाप साहेबाचें उलोवप व्हायरल जालें. तुमी जाणात न्हू, पाद्रींनी फकत कितें कोणाक जावंक ना, हांगा पावूंक ना तें. पाद्रींनी फकत हय 8 मिनट सेर्मांव सांगचो म्हूण, 8च मिनट सेर्मांव सांगतो. हातान आयकूंक ना, व्हायरल जालो. हांव तुवें आसतना म्हजो सेर्मांव व्हायरल जालो हांगा सांजिवांक लागून. तो केन्नाचो आदलो कोण तरी घातला. बरें, पाप साहेबान म्हळें 8च मिनट सेर्मांव सांगच्यो म्हूण. पाद्रींनी कित्याक 8 मिनट जाली म्हणटूच लोक न्हिदूंक वेता आनी लोकांक तर न्हीद आयली जाल्यार पाद्री सेर्मांव सांगता तो जबाबदारी म्हूण. जायते फावटी म्हाका दिसता तालगांवचो लोक बरो, तांकां वाजेना आनी न्हिदूय येना. एनीवे, आय डोंट वॉन्ट टू प्रोलॉंग. सांगतात की एका गांवांत खंय एक पाद्री आसलो, जाणटो पाद्री बाबू. आनी ते काळार बाबडीनो पाद्रीक ट्रान्सफर नासलो. एके फावटी विगोर्जेन पाद्रीगार तो मरोपुऱ्यान पाद्रीगार आसतालो. आनी आजून पर्यान कॅनन लॉ, द लॉ ऑफ द चर्च डज नॉट से that the parish priest can be transferred. No. भिया नाकात, हांव वयतलो. ट्रान्सफर ना पाद्रीगाराक. एक फावटी पाद्रीगार कसो अपॉयंट केलो, टील हीज डेथ ऑर टील ही इज एबल टू वर्क. ताणें मागूंक जाय, म्हज्या लागीं जायना. म्हजे इगोर्जेन म्हाजोर्दा एक पाद्रीगार आसलो, फादर बाजील आंद्राज म्हूण. कितलीं वर्सां, 25-26 वर्सां. तुवेंच जाल्लो, तुवेंच पुरलो ताका. सिमितेरींत पुरलो, आमच्या गांवान वेळेच तो बरो पाद्री, भाग्यवन पाद्री. हो पाद्री खंय ते भाशेन इगोर्जेंत आसलो, समजा ताळगांवचे इगोर्जेंत. जायतीं वर्सां आसलो आनी खंय सदांचो जाल्लो. तुमकां हांव जाला ते भाशेन सदांचो जाल्लो. आनीक लोक समजुया जुलायाच्या म्हयन्यांत, जुलायाचे 4 आयतार आसात. जुलायाचे 4 आयताराक ताचे सेर्मांव तेच आसले. पयल्या आयताराक उमकी स्टोरी आनी उमकी संदेश, दुसऱ्या आयताराक उमकी स्टोरी. सदांच एवरी इयर इट वॉज सेम. तुका लोकांनी सांगलें खंय, फादर तूं कितें सेर्मांव सांगतलो आमी जाणो. आतां तुमी जुलायाच्या पयल्या आयताराक आयल्यात हांगा, 7 जुलाय. नेक्स्ट संडे इज 14 जुलाय, 21 and 28. लोकांनी सांगलें ताका, आमी जाणो तूं कितें सांगतलो तो. ताका मातशें शिजमेन जालो. अरे लोक जाणा. आयतारा दीस मिसाक आयलो, शुभ वर्तमान वाचलें आनी खंय लोकांक विचारलें, तुमी जाणात हांव कितें सांगतलो तो. सगल्यांनी म्हणलें हूंय हय म्हूण. कित्याक लोक जाणालो पोरू जुलायान खंयची स्टोरी सांगलेली ताणें. लोकांनी सांगलें हूंय आमी जाणो. तुमी जाणात हांव सांगिना. बापाचे पुताचे सेर्मांव काबार केलो आनी 7 मंथां कॉमेस केली. अशें खंय 3-4 आयतार गेले. लोक म्हणटा हय आमी जाणाय तूं कितें सांगता तो.
तो व्हडलो जाणटो जालो. थोडे दीस आयतारांनी खंय थोड्यो वस्तुऱ्यो एकठांय जाल्यो. लिजांव मारीच्यो, सेंट विन्संट द पॉल, मागीर आपोस्ला दोरासांव. ताणें म्हणलें की आमी सगळीं एकोदान बसया आनी जेन्ना पाद्विकार म्हणटा तुमी जाणा आमी कितें जाल्लें, आमी म्हणया ना आमी नोकोय, आमी नोकोय म्हणया. सांग दी ताका, तो पाद्विकार आमचो जाणटो जाला, कितें करुया, समजुया ताका. म्हणटच आयतारा दीस सदां भाशेन मी गॉस्पल्स शुभ वर्तमान वाचलो. पाद्विकारान विचारलें, तुमी जाणाय हांव कितें सांगता तो? हेवटीन ही तरणाटी आहा, हेवटीन म्हणलें खंय, वय आमी जाणाय. ताणें म्हणलें खंय, आमी नोकोय. तुमी नोकोय, तांकां सांगलें, तुमी तांकां सांगाय काबार गेलो सर, तुमी तांकां सांगाय. ती खंय भायर गेली आनी भुरग्यांक सांगलें, पळय येता त्या आयतारा कोणूच जाप काडचो ना, कोणूच जाप काडचो ना. आमी सांगुया तो पाद्विकार आमचो जाणटो जाला, ताका सांगुया आमी कोण नोकोय, तुमी कोणूच जाप काडल्यार सांबाळात. म्हणटच लोक आयलो, मिसाक पाद्विकार आयलो, शुभ वर्तमान वाचलो आनी विचारलें खंय सदां भाशेन, तुमी जाणाय हांव कितें सांगता तो? आनी खंय सगळ्यांनी म्हणलें ना आमी नोकोय, तुमी नोकोय, हांवूय नोको म्हणूं लागलो. हांवूय नोको. आनी खंय खुर्साची कुरकाळी बंद केलो. कित्याक तो बाबडो तयार कोत्तालो. शेनवार जातूच आपले जो बूक आहलो ताचेर तो बूक वाचतालो आनी तयार कोत्तालो. कित्याक पोरूं कितें सांगलें ताका उगडास उरो नासलो, लोकांक उगडास आसतालो, ताका उगडास उरो नासलो. म्हणून तो आपले जो बूक, आतां आमची तरणाटी आहात, तुमी आहात, तुमी तर गुगलान गेली आनीक 14 संडे ऑफ द ऑर्डिनरी टायम म्हणून घातले, कितले शर्मा मेळटले तुमकां. 14 संडे ऑफ द ऑर्डिनरी टायम इयर बी म्हणून घातले, सगळे मेळटले, कितले शर्मा मेळटले. ते काळार कांय नासलें, बुकाचेर बरयताले. भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां सदांच ताजें आयतें सुटसुटीत. आनी जायते फावटी एक पाद्विकार एक इगोर्जेंत जायतीं वर्सां उरलो तेन्ना थोडे फावटी लोकांक ताची वाज येता आनी ताकाय घुडे लोकांची वाज येता. आनी ह्या मोलान जायते फावटी ट्रान्सफर आसतात. आयचे शुभ वर्तमान आनी पयलें वाचप भाव भयणीनो आमकां कितें सांगता? जेजू आपल्या गांवांत गेलो, नाजरेताचो तो गांवांत गेलो तेन्ना शिकोवंक गेलो देव मंदिरांत. ताणें लोकांन आयकल्लें ताची खबर. तो लोकांक बरी करता, काय बरें देवाचें उतर परगुडटा. आनी जेन्ना तो वाचूंक उबो रावलो आनी देवाचें उतर वाचलें, ताचो गांवचो लोक म्हणूंक लागलो, आरे हो थंय न्हय, ही इज नॉट मॅरी हीज मदर. हाव डीड ही गेन दीस विजडम? इज ही नॉट अ कार्पेंटर? जेजू विशीं ताका अजाप दिसूंक लागलें. प्रॅक्टिकली दे रिजेक्टेड जीजस. तूं आनी आमकां कितें सांगतलो? तूं थंय न्हय. दे रिजेक्टेड जीजस. पयले वाचपांत एजिकियल प्रवाद्याक देव सांगता, वच आनी म्हजे पोरजेक सांग, म्हजी पोरजां कशीं चलता आतां, सांग तांकां म्हजेशी याद म्हण. पूण ती तुजी आयकोची नात. आय वॉर्न यू, तुजी आयकोची नात ती. पूण तूं भियेनाका, तुवें सांगूंकूच जाय ताका. तुका घोडे मारतली ती, भियेनाका, सांग. तुमचो सर्वेस्पर तुमकां बरी वाट दाखयता. तुमी येनात, तुमकां कास्त आसा, तुमकां कास्त आसा. भाव भयणीनो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत रिजेक्शन आसता. पीपल रिजेक्ट अस. आवर फॅमिली मेंबर्स रिजेक्ट. समाजांत आमकां जायतें रिजेक्शन भोगचें पडटा. जेजूक बरें. हांव एक इगोर्जेंत गेल्लो, शिकागो वाठारांत अमेरिकाक. तांचे बरोबर 5 दीस आसलो. आनी थंय एक ब्लॅक पाद्री आसा, जॉन म्हूण.
बरो मनीस, बरो भुरगो पाद्री. म्हाका सांगूंक लागले ही इज फॉर द डायसीज ऑफ शिकागो, आची डायसीज ऑफ शिकागो. म्हाका सांगूंक लागले जे फिरगोजेन तो काम करतालो, पीपल रिजेक्टेड हिम. असोच एक तरणाटो भुरगो आसलो सुदान वाठारांतलो, सुदान. आनी जेन्ना थंय रेवोल्युशन जालें, क्रिस्तांवांक पिडापीड दिवंक लागले, तो पडून उगांडा गेलो. उगांडा तो पाद्री जालो, शिकलो सेमिनारीन आनी पाद्री जालो. आनी पाद्री जावतोच ताबान ताचें नांव, तो मागीर आपल्या गांवांत आयलो, सुदानाक आयलो. आनी सुदानाक त्या काळार फकत गोरे पाद्री, मिशनार पाद्री आसताले. तो सुदानाक आपल्या गांवांत आयलो तेन्ना आनी ताका एक इगोर्जेन पाद्रीगार कसो नोमिलो तेन्ना भुरगो पाद्री कसो, द पीपल ऑफ दॅट विलेज रिजेक्टेड हिम. दे सेड, यू कांट बी अ प्रिस्ट, यू आर वन ऑफ अस. आमकां सदांच सूय आसली गोरे पाद्रींक, मिशनार पाद्रींक पळोवंक, जे आमकां जेवण वांट्टाले, कपडे वांट्टाले, तेल वांट्टाले. पूण तूं आमचे भाशेन, आमचे खातीचो, यू आर ब्लॅक. दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिम. दे रिफ्यूज टू गो टू द चर्च वेर ही वॉज. रिजेक्शन. भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते फावटी अश्यो परिस्थिती येतात. जेजून अनुभवल्यो, फादर ताबन हाणें अनुभवल्यो, जॉन हाणें अनुभवल्यो. पीपल sometimes reject us. They look at us with colored glasses. Sometimes they talk against us. आमचेर एकामेकाचेर आड उलयतात जायते फावटी. जेजूक म्हणलो तोवूय न्हय, हाका जाणवाय खंयची आयली. दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हीज वर्ड. पूण जेजून हांगा काडलें ना, भियेलो ना तो. जालो निराशी. निमणी उतरां तांच्या अविस्वासा विशीं ताका अजाप दिसलें. दे डिडंट वॉन्ट टू हियर हिम. आमच्याय घरांत, आमच्या शेजाऱ्याक वाड्यान असलें जायतें रिजेक्शन, मिसअंडरस्टँडींग, गैरसमज दिश्टी पडटलो. It happened to Jesus. It will definitely happen to all of us. आनी तेन्ना आमी मनान दवरया, आमी फुडें वचूंक जाय. आमी फुडें वचूंक जाय. बरी खोबरेचे गोवायतूर आमी आनी खरे क्रिस्तांव तर आमी आंग काडूंक जायना. आंग काडूंक जायना. जेजूच्या शिसा मदें अशें जालें, तांकांय रिजेक्ट केलें. सोंपोवपाक एक फांकी बिशप फुलटन शीन म्हूण आसा, ताची भाग्यवंतपणाचो प्रोसेस चालू आसा. बिशप फुलटन शीन इज अ ग्रेट ओरेटर. आदले काळांत ताची कितल्यो कॅसेटी, ताचे सेरमांव, कितलो लोक ताका आयकूंक वयतालो. तो कॉलेजीन शिकतालो तेन्ना खंय ताचे कॉलेजीचे विद्यार्थी ताका सांगूंक लागले, यू कॅनॉट टॉक इन ए डिबेट वॉट यू वॉन्ट टू बी एन ओरेटर. तूं व्हडलो उलोवपी जावंक सोदता, तुज्या लागीं 2 उतरां उलोवंक जायना दिसकॉलांत, कितें जातलो तूं ओरेटर. बट गॉड हॅड हीज प्लॅन्स. ताणें आंग काडूंक ना, फुडें गेलो, व्हडलो मनीस जालो. आनी ताणें जर आंग काडिल्लें जाल्यार तो he would not have been Bishop Fulton Sheen, the great writer and orator. भाव भयणीनो, आमकांय देवान आमकां दिल्ले गूण आमी वापरता तेन्ना आंग काडिनासतना फुडें वचुया आनी देवाचो आदार आमकां मागुया. ह्या अवताराची जेजू येतलो, जाका ताच्या गांवच्या लोकांक पयसायलो, भायर आयलो, ताचें आयकूंक ती पाटी उरली.
ताका तवयाचो पूत न्हय आनी हो तवय न्हय अशें ती पाचारूंक लागली. पूण जेजू मनशा कुळाचो सरवंडार आपल्याक बापान दिल्लें काम मरोपर्यंत आनी खुर्सार मरोपर्यंत सादी पावयलें. तोच आमकांय आमच्या दिसा दिसपटी जिवितांत घोटाय दितलो. उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उचारणी करूया म्हणून सौतमान दान देवाक सोपूत विदा बापाक तो मेल्ल्या मगे देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गात चडलो सोपूत विदा देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जिव्यान मेल्ल्यांची मंजुरी करूं येतलो. सौतमंता Catholic Sovie, Boktaचे पाचकाचे बक्षणे, पुढीचे चोडगोड, सासऱ्याचे जिवी. आमेन. भयणी भावंडू आमची थोडी मागणी हे वेळार बापाक आमी कालतिकायेन उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडारी देवाचे उतराची शिकवण आमकां दितात. ती आमी आयकूंक आनी ते शिकवणे प्रमाणे आमी चलूंक आनी जियोंक आमकां कृपा आनी आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांच्या वावराचेर बापाचो आशिर्वाद मागुया. हालींच निवडून आयलोल्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्मांक मान दिवंक आनी जोण एकल्याच्या धर्माची पुरगोटणी करूंक आपलो आदार आनी पाठिंबो दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. मिसावांच्या गांवांनी वावुरतल्या आमच्या पाद्री माद्रींक आनी लौकीक भावा भयणींक जेजूची बरी खबर परगोडटना आपलो क्रिस्ती धर्म जियेतना आनी क्रिस्ता खातीर बरो वावर फुडें व्हरतना जायत्या कोश्टा त्रासांक फुडो करचो पडटा. तांतली तांकां राख वाटाय आनी निवार म्हूण बापा लागीं मागुया. जायतीं आमची भावा भयणी हॉस्पिटलांनी घरांनी जावं जाणट्यांच्या घरांनी आपले पिडेक लागून कोश्टवतात. तांचे पिडेंतली तांकां बरी कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. स्वर्गीचे मोगाळ बापा आमची थोडी मागणी आमी तुका उबारल्यात. आम्हा समेस्तांचेर हांगा जमिल्ल्या तुज्या पुतां दुवांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमकां सदांच तूं आमचे बरोबर वावुरताय म्हूण आमकां ओळखूंक दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. बसुया. आयचें कलेक्शन आमी सेंट पिटर अपोस्टल पाप साहेबाच्या वावराक पाठोवन दितले. भेटवणेच्या वेळार आमी गायन गावया. भेटयता ही आमची दानां. C11 पान 30 आनी 2, C11 पेज 32. Amci
सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. आपल्या मनात आणि मोहिमेक आमच्या की बोगीत सुरक्षा सर्वेश्वर मान घेऊ. सर्वेश्वर आमचे बापा, तुझ्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमचे अंतस्करणां प्रोत्साहन जावन नितळ कर आनी सर्गीचें सूख जोडपाक आमचे प्रयत्न दिसान दीस तूं सुफळ कर. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन भासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सुरपदवीदला आनी शासनाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन भासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां नवो जल्म जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचे. आपल्या मोहिमेहून सर्गार प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपली कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी कावस घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात, म्हणजे रक्ताची कावस, नवे आनी सासणीक करोडाचें रगत. पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपुरी उगडास करता. जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कावस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वराक केपरी तुमचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव म्हणची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय सांगाती, तिचो पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन दोंडूत, आमचो आस्कारी बाग्योन मिंगेल आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहीम गावंक आमकां फाव कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या ससनांक जेजून आमकां शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं तुजो राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपात कंदी सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सवेच्या बावरताचे दीस घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूं तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजूर चलयता सासनांच्या ससनांक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या जेजूच्या जेवणांत आतां वांटून घेतली आमी सुभागी सोमया तुवें आमकां म्हाका पावना पूण तुज्या एका सत्तरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजू आमच्या काळजान शेवतना आमी गायन गावुया D12 येथू पान 53 D12 पेज 53
सेकंड कलेक्शन आमी करुया. फाटल्या आयतार आमचें धर्मदान जालां 1,05,155 रुपया, 1,05,155 रुपीज. हे दुडू पिटर्स पेन्स पापसाहेबाचे पेद्रूची दोमडी हाका पाठोवन दिता. पापसाहेबाच्या फंडाक आमी पाठोवन दिता. बुधवारा दीस जाला 8,400 8,040 रुपीज. तुमकां सगल्यांक तुच्या उदारपणा पासत आमी दिन वाचता. 9:15च्या मिसा उपरांत देव संदेशकारांक हो कॅटेकिस्टांक जमात आसा. सोमारा दीस जुलायच्या 8वेर म्हणजे फाल्यां सांजे 5:15 तेस उपरांत प्रेज एंड वर्शीप देवाच्या उतराची मोडणी वांटो घेवंक आमी उलो मारता. फाल्यां सांजे 6:30 वाजता PPC मेंबरांक तशें कॅट्स मेंबर्स आहात तांकां सगल्यांक जमात. इट्स अ जॉयंट मिटींग फॉर द PPC एज वेल एज कॅट. PPC मेंबरांक आनी कॅट वांगड्यांक आमचो उलो की ह्या मिटिंगेक वांटो घेवंक. उत्सवीक वर्साच्यो कार्यावळी आसात ताचेर भासाभास आमी कोत्तेले. उपरांत सांगाताक मेळावो आसा वांटो घेवंक आमी मागता. बेरेस्तारा दीस जुलायचे 11वेर सगल्या गोंयच्या पाद्रींक जमात ओल्ड गोवा सकाळीं 10 वाजता. शुक्रारा दीस जुलायचे 12वेर सांजे 6 वाजता मीस उपरांत परम संस्काराक मागणी 8 वाजता आशिर्वाद. सोनवारा दीस जुलायचे 13वेर सिनियर सिटीजन जमात सकाळीं 9:30 वाजता. सिनियर्सां लागीं मागता वांटो घेवंक. सांजे 3:30 वाजता डॅडीज होम हो तियात्र जातलो कला अकादमी. फादर मिल्टन रॉड्रिगीस हाणें तो बरयला आनी तियात्र कॉम्पिटिशनान तांकां पयलो इनाम फावो जाला. सांजे 6 वाजता म्हणजे ते दुसरे 13वेर जुलायचे सांजे 6 वाजता नोमशेन कपेलांत मीस. जुलायचे 14वेर फुडल्या आयतारा पॅरीश यूथ घडोवन हाडटा इंत्रा पॅरीश यूथ टोर्नामेंट. चेड्यांक फुटबॉल आनी चेडवांक रिंग्स गेम आसतली. मागता आमच्या तरणाट्यांनी टीम करून तुमची नांवां जावं मिकेली जावं आमचे सारा वायस प्रेसिडेंट आसा वो एक्सको कमिटी आसा हेर वांगडी आसात तांकां तुमी दिवची. मिशनरी फॅमिलीज फॉर क्रायस्ट MFC हांचो हँडमेड जोमो आसा. आंकवार तशेंच विधवा आसात वो गोमेल्ल्यो बायलो आसात हांकां क्रिस्टन लायफ सेमिनार जो जातलो जुलायचे 21 आनी 28वेर जुलाय 21 and 28. It will be for spinsters as well as widows. बायलांक तो 35 वर्सां आनी ताचे उपरांत 35 years and above. जुलायचे 26वेर आमच्या शेपाय शेमायचो दीस आमी पाळटा. आमच्या शेमाय शेपायक आमी मोग दिवया आनी तांकां वेळ दिवन तांच्या सांगाता रावया. तुमी पळयलां आसतलें आमी आमच्या शिमेत्रीक सर भितर चारूय वाटांनी पोत्रींग घाल्यात. आतां पावस येता वाजोडता तुमकां प्रोटेक्शन वता केन्ना केन्नाय बार जाताय मरण कोतमड्या 3:30-4 वता रावचें पडटालें. आतां सावडी मेट्टली आनी हें केलां आमकां 2-3 जाणांनी आदार दिला. पास्क्वाल क्रूज आनी जॉनी फेर्नांडीस पावलिना वाज हिच्या उगड आसाक आनी जुझे मारिया मस्कारेनस कातारीन पेशोत आनी सांतान मस्कारेनस हांच्या उगड आसा. हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी वापर करूंक मागता. डोनेशन कुपन्स तुमकां दिल्यात. हांव सोजमोतां तुमी होपयतात म्हणी डोनेशन कुपन्स आनी तुमी होपयल्यात जाल्यार तुमी हाडून दिवचे. आतां आख्खो बूक पोतून हाडिनाकाय मातशें तरी वावर करात. काल ती कांय मागता कित्याक हॉल तुमकां उत्तले. हांव ट्रान्सफर जातना सुटकेसीन घेवन वचमना. सिस्टर तुका व्हडली सुटकेस आगे आख्खे हॉल घालूंक दी. खंयचीय सुटकेस नाय हॉल घालून सो तें तुमकां उत्तलें. मातशें वावर करयात देजेम पुरयात. पूण तुमी होपयल्यात जाल्यार बूक तुमी हाडून दिवचें. फुडल्या आयतारा मिसाची मांडावळ करून जिलालें फ्रांजालें 6:30. आमारोल वाडो 8 वाजता. कॅटकिस्टान 9:15. सिनियर सिटीजन 5:30 वाजता. सदांचे परी 10:30 ते 12 आमची अल्कोहोलीक एनॉनिमस जमात. आतां ह्या वेळार हांव योगा दितां पादिगराच्या नांवान फादर डॉमनीक म्हज्या नांवान आनी तुमच्या सगल्यांच्या नांवान. आमकां ह्या वर्साक 3 ब्रदर आसात आनी पयलो योगकार म्हजो वेता आमचो डिकन आहा डिकन शेल्डन. आमकां सूय आसा कित्याक वर्साच्या वर्सा आमकां डिकन मेळटा आनी ह्या पाटी तांकां लेट जाली कित्याक ताची एग्जाम आसली. जून एंड तेमी तांची एग्जाम केली आनी फ्रायडे सावन ताणें आपलो वावर सुरू केलो. आनी म्हाकाय सुसेग ना सगलीं जाता फादर डिकन केदोन येता केदोन येता आमगे डिकन येयलो आनी आपणागे वावर कॉमेस केलो. आतां गांवांत सालोयचो
आनी ताका माय आहा पाय आहा आनी एक भयण आहा हें क्वेश्चन विचारलें कोण कोण आहा फादर हांवें सांगिल्लें तुमकां माय आहा पाय आहा आनी भयण आसा हें वरोस ताचे तयारीचें कित्याक फुडल्या वर्सा हें आख्खें वरोस तो आमचें बरो आहा फुडल्या वर्सा 30 तारखेर तागे ऑर्डिनेशन मागुया ताजे पासत आमचो मोग दिवया तेजे पासत मागुया आनी ताका जाय तेन्ना गरज पडटा तेन्ना आदार सहकार आनी बरें उतर आमी दिवया तेज पासत मागत तेसा तेगे माय पाय आनी भयणी पासत मागया कित्याक ही ताची तयारी आनी तांची तयारी कित्याक फामिलीचो पूत पाद्री जाता तांकांय आमच्या मागण्यांत दवरुया आतां आनीक 2 ब्रदर आहात ते पिलार सेमिनारिस्ट आमची पिलार सेमिनरी आहा न्हू तातूंतलो एकलो पिलार सेमिनेरियन इज फॉर द सोसायटी ऑफ पिलार फादर मंतोशा फेर्नांदीस सॉरी ब्रदर मंतोशा फेर्नांदीस गांवान मडगांवचो आनी दुसरो जावन आसा ब्रदर बिस्वजीत नॉट विश्वजीत बिस्वजीत दास फ्रॉम वेस्ट बेंगॉल कृष्णानगर आतां तुमी म्हणटलीं वेस्ट बेंगॉलचो तो पिलार कित्याक आयलो कित्याक पिलार जावन आसा ऑल इंडिया मिशन सेमिनरी आतां पिलार सावन ते आख्खे इंडिया आहा पंजाब आहा झारखंड आसा वेस्ट बेंगॉल आहा नॉर्थ ईस्ट आहा मेघालय आहा आसाम आहा सकल तामिळनाडू लोकूत आहा पिलार संस्थेचे थिंगा सेमिनारी शिंकताय त्या भायर हेर डायसीज आहात जावं पटना जावं पुर्निया जावं बक्सा जावं तांगे कृष्णानगर ते थिंगा धाडटा बिकॉज इट्स अ ऑल इंडिया मिशन सेमिनरी सगल्यो डायसी इंटर डायसन सेमिनरी बेटर वर्ड इज इंटर डायसन आतां राष्ट्रोल सेमिनरी इंटर डायसन नो इट इज ओन्ली फॉर द आर्च डायस ऑफ गोवा पूण केन्नाय 1 2 3 4 5 आसत बेलगामचे आसत कारवारचे आसत सावंत डिकन बोरिसा बरा सावंतवाडी आसलेले 2 जाण ते आसत पूण आमी बाय रूल इट इज फॉर द सेमिनरी इट इज फॉर द seminarians for the Archdiocese of Goa. It's not an interdiocesan seminary. So ते येतले ते आतां सॅटर्डे येतले संडे तेमी 5:30 थिंग पावूंक जाय आनी सवांक तांचें शिकप तेमी कॉमेस करूंक जाय इट्स अ विकेंड एक्सपिरियन्स आमचे बराबर रावोंक कशे परी पादिगार आनी ताचे बरोबर पातकोर आनी आमी सगळीं फिरगोज कशीं जियेता पादिगार कितकोन इगोय चलयता तें समयचो अनुभव दोतोन शिकयतले ते आनी भावता आतां मंतोश आमगे गोंयचो आमगे बिस्वाजीत मातशें हें ताका कोंकणी उलोवपा जावना सो कॉन्ट्राक्ट करया तो तुम बेंगॉली शिकयतलो तुम तांकां सगळीं कोंकणी शिकयात सो वेलकम डियर ब्रदर्स आनी देवाचो आशिर्वाद तिगांयचे आमी मागता कायंडली रायज मातशे बसत मातशे तुमी वळखतात आमचो भाव सांतान ऑनोरात ग्रेगोर विएगस आमचो भाव सांतान आज ताची एक संगीताचें पुस्तक भायर सोदता आतां 9 वरांचेर सारकी घुडेलाचेर 9 वरां जाता तेन्ना ऑन यूट्यूब आनीक ऑन फेसबूक आनीक हांगा ताळगांव आमच्या गांवांत ह्या पुस्तकाचें विमोचन रिलीज ऑफ द बूक आतां जाता तुमी जाणात आमचो भाव सांतान विएगस एक तियात्रिस्ट एक संगीतकार कांतारां रचपी गावपी घोडपी आनी जायतीं कांतारां ताणें ताळगांवच्या कांतरिस्तांक बरोवन दवरलीं आनी दिलीं आनी आज ताणें रचिल्लीं कांतारां ताणें रचिल्ली हें संगीत कशें तो उजवाडाक काडटा हो ताचो पयलो वॉल्यूम आनीक आमी ताका बरें आवडयता आनीक ही परंपरा जे परंपरेंत ताणें हें पावल मारलां ही फुडले पिळगा सगळीं गायनां थोडी फावटी विसरता भोव करून संगीत विसरता हें संगीत ताणें पुस्तकाच्या रुपान उजवाडाक काडलां ताका आमी केरीत भाशेन शेबासकी दिता आनी ताका बरी भलायकी मागता आनीक जे कोंकणीच्या मळार आनी संगिता मळार तो वावर करता ताका आमी शेबासकी दिवन देवाचो आशिर्वाद ताचेर मागता लेट्स गिव हिम अ बिग हँड
कोणाक जाय जाल्यार मागीर हें घोडये पुस्तक ऑफिसांत विक्रेक आसतलें. थोडी कॉपीज ताणें काडल्यात, ताका आमी बरें हांव दिता, उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा, तुज्या पुताच्या जेवणांत तुवें आमकां पोसलें. दिसान दीस भोव करून आमचे निराशीपण येता तेन्ना तूं आमच्या सांगताक सगल्याक बऱ्याक वावुरता म्हूण आमकां संतोश मेळूं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखा. भरपूर पावस पडटा, मातशें सांबाळून चलोवया. जावं आमची गाडयो, मोटरां, मोटरसायकली, आनी चलता आसतनाय बरे भाशेन सांबाळून चलोवया. पांय बी मोडूंक नाकात आमकां, मातशें सांबाळचें. देव बरें करूं. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. पवित बॅट मिसाची F 17 पान 9 आणि 3, F 17 पेज 93.